La 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 la. Oh kaka la 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 la. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. आम्ही सुरुवात करूया. अर्घा तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, या दिसा खातीर, या वेळा खातीर तुका आमी अर्घा आनी वाखाणणी दिता. या दिसा पासत, या रितीरा खातीर तुवें तुज्या पुताक धाडून आमकां सगळें करून दवरलेलें आहा. आमी फकत जेजून कितें केलां तेजेर सोत मानूंक जाय आनी हें उतर दिसा दिसपटी आमी उलोवपाक जाय. ह्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक जाय. कित्याक तुजें उतर म्हणटा दीस आनी रात तूं ह्या उतराचेर नियाळ कर आनी तुजें हाजीरपण आसा ह्या सुवातेर म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. तुजें उतर म्हणटा जंय दोगां वो तेगां आहा तुजें हाजीरपण आसा. वय बापा, तुजें हाजीरपण ह्या जाग्यार आसा आनी तुवें कंप्लीट कंट्रोल घेतला म्हणून ह्या सेशनांत हांव तुका आदी फुडेंच आर्गां दिता. जें कितें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें तें जावं दी तुजें उतर दुनिया. आनी जें उतर म्हज्या तोंडांतलें भायर सरतलें तुज्या पवित्र रोगतान तें सील कर म्हूण हांव तुज्या लागीं हांव हें मागणें मागता. कित्याक जें उतर म्हज्या तोंडांतलें भायर सरतलें तें तुजें उतर, म्हजें कांयच न्हू. आनी तुका आर्गां आनी वाखाणणी ही जी आमची भाव भयणां हिंगर एकठांवल्या तुजें उतर आयकोंक, तुजें उतर शिकोंक, तें उतर तांकां फायद्याक जावचें आनी तांकां बरो ह्या उतराचो ह्या रितीराचो तेणी फायदो घेवचो म्हूण हें आमचें मागणें. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. कोण आहा सगलीं? ब्लेस्ड, आशिर्वादीक, आशिर्वादीक, माय आशिर्वादीक, म्हूण न्हू आशिर्वादीक. प्रेज गॉड. देवाच्या फावरान भरलेलीं मनशां आमी. वय म्हणटा आमी कोण आमकां इचाता तेन्ना आमी आशिर्वादीक. आमचो जबाब कितें? कोई आहा म्हटल्यार फायन म्हणटा नॅचरल. पूण कितें येवपाक जाय आमच्या तोंडांतसून? आमी आशिर्वादीक, देवाच्या फावरान भरलेलीं, वी आर अनॉयंटेड. हीं सगलीं उतरां आमच्या तोंडांतसून भायर सरपाक जाय. सरना जाल्यार आमी एक सय करूंक जाय. कित्याक जें उतर आमी उलयता तेंच उतर आमच्या जिवितान घडटा. जिवीत आनी मरण खंय आहा? जिबेर आहा. पूण कितें उलयता आमी दिसभर? देवाचें उतर उलयता? कितें दिसती पडटा तें उलयता न्हू? ओ दोतोरान कितें सांगलां तो रिपोर्ट आमी तेजेर नियाळ कोत्ता. प्रेज गॉड. पूण आमी पयले सेशनान कितें शिकल्या? कितें शिकल्या आमी पयल्या सेशनान? मोग. आनी कितें शिकल्या? जोशुआ 1:8 कितें म्हणटा? मेडिटेट कोत्ता आमी, आमी नियाळ कोत्ता देवाच्या उतराचेर. देवाच्या उतराचेर कोत्ता वो आमकां दिसती पडटा तेजेर कोत्ता आमी? वो आमकां कितें सिट्युएशन आमच्या जिवितान येता तेजेर आमी आमचो नियाळ केला? देवाचें उतर म्हणटा दीस आनी रात नियाळ कर. पूण आमचो नियाळ कसलो जाला? अर्थली थिंग. प्रेज गॉड. पूण कसलो जावपाक जाय? देवाच्या उतरा प्रमाणे. पळय, देवाचें उतर आमकां सांगता की दीस आनी रात नियाळ कर. आमी तर करिना जाल्यार लुसकोण कोणाक? आमकांच. सारकें न्हू? सो आमी तें उतर वेव्हारान घालपाक जाय. जें कितें आमकां देवाचें उतर सांगता तेंच आमी करपाक जाय. देवाचें उतर म्हणटा तुमीच तुमचें तुमी यू ऑल वील हॅव गूड सक्सेस आनी शांती पावतली म्हणटा न्हू सगळें काम जें तुमी कोत्ता पळय तातूंत. पूण आमचो नियाळ जाला काय दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर? सो आमी कितें करूंक गरज?
मेडिटेट ओके. पूण आमकां जायना मेडिटेट करूंक. आमकां नियाळ करूंक जायना. आमी जाणा देवाचें उतर. देवाचें उतर म्हणटा दीस आनी रात नियाळ कर. पूण आमचो नियाळ बोलतोच जाला ह्या संवसारा प्रमाणे. वो आमच्या जिवितान कितें सिट्युएशन येयलां तेजेर आमचो नियाळ जाला. पूण देवाचें उतर म्हणटा कितें दीस आनी रात ह्या उतराचेर नियाळ कर. कोत्तात काय आमी. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो आमी एक आतां निर्णय घेवपाक जाय. आमी आमच्या मनाची नवसोरणी करूंक जाय. प्रेज गॉड. जें कितें आमकां करूंक दिना तें आमचें थिंकींग आमी चेंज करूं. आमचें चिंतप आमी चेंज करपाक जाय. आदलें जें कितें आहा तें नवें करूंक जाय. आनी नवें कशें करतलें. देवाचें उतर घेवन देवाचें उतर उलोवन. जेन्ना आमी सोत मानता तेन्ना आमकां सोंपें जाता देवाचें उतर उलोवपाक. आनी जें उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें आमच्या चिंतना प्रमाणें आसतलें. प्रेज गॉड. आमचें चिंतप तर सारकें ना जाल्यार उतर आमी कितलेंय उलयलें जाल्यार आमकां फायदो आमकां तेजें फळ मेवतलें ना. सो आमचें चिंतप आनी आमचें उतर एक आसपाक जाय. प्रेज गॉड. जें आमी तोंडान उच्चारता आनी आमच्या मनान आमी चिंतना घडयता तें एक जावपाक जाय. आमचो ऑडियो आनी व्हिडियो मॅच जावपाक जाय. आमी उलयता देवाचें उतर पूण आमच्या मनान कितें घुंवता सगळे हुस्के खोंती देवाच्या उतरा प्रमाणें चिंतना जाता वो सगळे संवसार दाखयता पळय तेच्या प्रमाणें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो आमी सुरवात करुया जोशुआ 1:8 कोंकणीन कोण वाचता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. इंगर कितें म्हणटा सुमूर्तीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोटांचेर आसूं आसूं म्हणटा. पूण आसता ना. प्रेज गॉड. सगळें बरयलोलें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर पळय सगळें जें कितें बरयलां तें वेवसायेन जातलें जाल्यार कितें करपाक जाय आमी दीस आनी रात नियाळ करपाक जाय. वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताजेर नियाळ कर. तेन्ना सगळीं तुजीं कामां शार्ती पावतलीं आनी तुका यश मेळटलें. सो आतां तुमकां यश आनी शार्ती कामां आमची जातलीं जाल्यार कोण करतलो. आमीच करूंक जाय. वेरी गूड. प्रेज गॉड. ओ देव करतलो. आमीच करूंक जाय. पूण कोत्तात काय आमी. आमकां सोत खबर आहा. आमकां देवाचें उतर खबर आहा. आमी जाणाय आमीच करूंक जाय. आमी रावल्या कित्याक. प्रेज गॉड. जेन्ना आमच्या जिवितान कसली परिस्थिती येता तेन्ना आमकां एक संदी मेवता ह्या उतराचेर थीर रावपाक. आमी तर ती वेव्हारान घालिना जाल्यार हें देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाक आमकां आगोड जातलें. पूण जेन्ना आमच्या जिवितान कितें परिस्थिती येता कितें सिट्युएशन येता तेन्ना आमकां एक संदी मेवता ह्या उतराचेर थीर रावपाक. आनी न्हय फकत आमकां दिसती पडटा तेजेर नियाळ करूं पूण देवाचें उतर आमकां सांगता तेजेर नियाळ करप भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो दीस आनी रात म्हणटा आमी कोत्ता दीस आनी रात कित्याक करिना. टायम ना. टायम आहा न्हू. आमी रांदतना आमकां आयकोंक जाता देवाचें उतर. युट्यूबार कितली टिचिंग्स आहा ती घेवन एक टिचिंग घेवन आमकां तेजेर नियाळ करूंक जाता. तें शिकोंक जाता. तें उतर आमी तर शिकना जाल्यार आमकां कशें कळटलें देवाचें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणें करपाक. आमी तो टायम ना म्हटलो जाल्यार देवाचें उतराक टायम काडचो पडलोच न्हू. देवाचें उतर तर आमी टायम काडलो जाल्यार तेन्नाच आमकां कळटलें देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. आनी जेन्ना देवाचें उतर आमकां सांगता त्या प्रमाणें आमी तें वेव्हारान घालता
तेन्ना आमच्या जिवितान सगळे शार्ती पावतले, सगळीं कामां जी आहा ती शार्ती पावतली आनी यश मेवतलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो आमी टायम काडप भोव गरजेचें. सगळ्यांक 24 वरां आहा? 24 वरांय काम करता तुमी? मात पासून बसना? बसता. सगळ्याक टायम आहा न्हू. आमचो टायम टेबल कसो स्टार्ट जाता? मॉर्निंगसून आमी सकाळ ती सांज आमचो टायम टेबल आसता न्हू. सकाळीं उठलीं, पयलीं आमी कितें करता सकाळीं उठोन? प्रेज गॉड. पयलीं उठ्ठकूच आमी पयलें आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक जाय देवाक. मागीर आमी आमचो दीस सुरवात करूंक जाय. जें कितें आमचें डेली रुटीन आहा तें स्टार्ट करूंक जाय. आनी मागीर देवाचें उतर आयकोंक जाय. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें एक देवाचें उतर घेवन तेजेर नियाळ करपाक जाय. एक एक थोडें थोडें करूंक जाय. पवित्र पुस्तक खूब व्हडलें आहा न्हू. रोखडें जाता? सो इल्लें इल्लें घेवंक जाय. एक एक स्क्रिप्चर, एक एक वर्ड घेवन तेजेर नियाळ करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी नियाळ कोत्तेलीं आनी तें उतर सांगतात त्या प्रमाणें आमी तें उतर वेव्हारान घालतलीं, तेन्नाच आमच्या जिवितान शार्ती पावतली सगळीं कामां आनी आमकां यश मेवतलें. पूण पयलें गरजेचें कितें? आमकां खबर आसपाक जाय देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. त्याच प्रमाणें आमी करूंक जाय. आमकां जाय तहें न्हू. कित्याक हिंगासर म्हणटा न्हू, सुमृतीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओठांचेर आसूं. सगळें बरयलोलें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर. म्हणजे जें कितें सगळें बरयल्लें आहा तें आमी वेवसायेन सांबाळपाक जाय. प्रेज गॉड. सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताजेर नियाळ कर. पूण दीस आनी रात नियाळ कोत्तेली जाल्यार आमकां देवाचें उतर खबर आसपाक जाय न्हू. कित्याक सैतान येता आनी आमच्या मनाक अटॅक करता. तो चिंतप घेवन येता न्हू आमच्या मनान. आनी देवाचें उतर तर नको जाल्यार आमी कितें करतलीं? आमी तो सांगता तें आमकां सत कहें दिसतलें. पूण जोरी तर आमी वळखतलीं सत कितें आनी फोट कितें. फोट म्हणल्यार कितें? देवाच्या आड जें उतर आहा तें जावन आसा फोटीचें. आनी सत म्हणल्यार देवाचें उतर. जर आमकां तर सोजमोतेलें ती फोट ओ तें सत जाल्यार देवाचें उतर आमी शिकचें पडलें. देवाचें उतराचेर आमी नियाळ करचो पडलो. तेन्नाच आमकां गमतलें की हें सत ओ हें फोट पळय तें जें सैतान आमच्या मनान घेवन येता चिंतप, तेजेर आमकां कळोन येतलें की तो फोट हाडटा आमच्या जिवितान ओ सत. तो सदांच फोटूच हाडटा. पूण आमचेर दल्लेलें आहा जोरी तर आमी सत जाणा देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी सत जाणा जाल्यार आमकां वळखोंक कवतलें फोट कितें पळय तें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो आमी वेळ काडचो पडलो हें उतर शिकपाक, ह्या उतरान टायम सारूंक. प्रेज गॉड. दीस आनी रात म्हणटा. आमच्या न्हिदेन पासून आमी ह्या उतर आमी आयकोंक जाता. आमी न्हिदता पूण आमचो आत्मो न्हिदता ना, तो जागो आसता. सो एक टिचींग घेवन तेजेर नियाळ करप, तें आयकप भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आमच्या जिवितान जायतें अहें जाता आनी आमी सैतान कितें आमकां दाखयता तेंच आमी एक एक पावट सारकें सत म्हणून आमी मानता. कित्याक तो येता ते भाशेन न्हू. तो बरे भाशेन एंट्री मारता न्हू. तो रागान केन्ना एंट्री मारता ना. तो बरे भाशेन येता. कित्याक ताका जेन्ना एकदां एंट्री मेवली की मागीर ताका खबर आहा की आपल्याक एंट्री दिल्या ताका आतां आपूण उतरा कडसून पयस दवरतलो. पूण जेन्ना आमकां ह्या उतराची सोजमणी मेवता ती सोजमणी आमकां हेल्प करता देवाचें उतर वेव्हारान घालपाक. ताका कांय प्रॉब्लेम ना. तुमी हिंगर येवन बसलीं आनी देवाचें उतर आयकलें पूण तुमकां सोजमणी ना जाल्यार. पूण जेन्ना तुमकां सोजमणी मेवतली ताका आनीक जायना. कित्याक तुमकां जेन्ना सोजमणी मेवतली ती सोजमणी जी तुमकां मेवल्या ती तुमी वेव्हारान घालतलीं. जेन्ना तुमी वेव्हारान घालतलीं ताका आनी थंय उबें रावंक जायना.
ताका कोडसोवचो पडटा, कित्याक आमी स्वताचेर उबी रावतात. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो हे उतर दीस आनी रात आमी नियाळ करपाक जाय. पूण खूब फावटी आमकां जें कितें पोन्नें आहा, ह्या संवसाराचें आहा, तें आमकां आडायता नियाळ करपाक. करेक्ट? तें आमकां आडायता न्हू. वो आमच्या जिवितान कितें जाल्लें आमकां सैतान दाखयता. पूण तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? आमच्या मनाची नवसोडणी करपाक जाय. मनाची नवसोडणी करप भोव गरजेचें. मनाची नवसोडणी आनी आमचें तें उतर तोंडांतसून भायर सरता तें एक आसपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तो आमकां आपली फोट घेवन येत रावतलो, पूण आतां आमचेर धरलेलें आहा वळखोवपाक. तो फोट सांगता हो तो सोत घेवन येता. सोत फकत देवाचें उतर. देवाच्या उतरा आड जें कितें येता ती जावन आसा सगळी फोट. सो ती फोट तर आमी वळखतलीं जाल्यार आमकां देवाचें उतर शिकपाक, देवाचें उतर कितें सांगता तें वेव्हारान घालपाक भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा, डू नॉट बी कन्फॉर्म टू दीस वर्ल्ड. प्रेज गॉड. कॅन वी गो देर? रोमन्स 12:2. थँक्यू जीसस. कितें म्हणटा हिंगासर? डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड बट बी ट्रान्सफॉर्म्ड. आमकां म्हणटा तुमी संवसाराच्या चाली प्रमाणें चलो नाकान. पूण आमची चाल कसली जाल्या दर एक दिसा? संवसारा प्रमाणें वा देवाच्या उतरा प्रमाणें? देवाच्या उतरा प्रमाणें. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें चलता? आमी तर देवाच्या उतरा प्रमाणें तर चलता जाल्यार दीस रात आमी देवाच्या उतराचेरूच नियाळ करतलीं. प्रेज गॉड. सो हिंगासर म्हणटा, डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड बट बी ट्रान्सफॉर्म्ड. ट्रान्सफॉर्म म्हणल्यार कितें? एक नवसोरणी, एक बोलदोवणी. ती बोलदोवणी तर जातली जाल्यार कशी जातली? प्रेज गॉड. ट्रान्सफॉर्म बाय द रिन्युअल ऑफ युअर मायंड. हें ट्रान्सफॉर्मेशन, ही बोलदोवणी तर जातली जाल्यार आमच्या मनाची नवसोडणी भोव गरजेची. आनी ही मोनाची नवसोडणी आमी कोत्तेली जाल्यार मोनाची नवसोडणी आमकां करूं येता फकत देवाचें उतर घेवन. जें कितें पोन्नें आदलें कितें आहा तें आमी पयलें भायर मारपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें दर एक चिंतप, दर एक नियाळ आमचो जावपाक जाय. न्हय आमकां कितें दिसती पडटा, आमकां कितें आयकोता वो आमकां कितें भोगता आमचे कुडीन. पूण देवाचें उतर सांगता त्या प्रमाणें तर आमी ताजेर आमी थीर रावता आनी तेंच आमी सोत मानता आनी तेजेरूच आमी तेंच आमी वेव्हारान घालता जाल्यार आमच्या जिवितान आमी सगळें बरेपणूच पळयतलीं. प्रेज गॉड. सो मोनाची नवसोडणी करतली जाल्यार हें देवाचें उतराची गरज. देवाचें उतर तर आमी तोंडान म्हटलें आनी मोनान आमचें आदलेंच चिंतना, आदी कितें जालां तेजेर आमी नियाळ केलो जाल्यार ह्या उतराक एक आडकोळ जाता तें उतर आमकां घडोवन येवपाक. प्रेज गॉड. जायते फावटी आमकां कोणें कितें म्हटल्यार बी आमी कितल्या वर्सांचें आमकां उगडास उरता न्हू. आनी जेन्ना देवाचें उतर आहा तेन्ना आमी म्हणटा आमकां उगडास उरोना. हें सारकें? आमकां कोणें कितें म्हटलेलें वो कोणें आमकां अहें कितें वायट उतरां दिल्लीं ती आमकां सगळें उगडास उरता. पूण जेन्ना देवाचें उतर येता तेन्ना आमी म्हणटा आमकां उगडास उरोना. अहें जावं जाता? म्हणजे हेका मेमरी प्रॉब्लम आहा? ना, आमी आमचेर चलतात. आमकां कितें उगडास धरूंक जाय? देवाचें उतर आमी म्हणटा आतां आसूं, पूण तें इम्पॉर्टंट. पूण तें इम्पॉर्टंट आमी कितें धरून रावता तें? कोणें कितें म्हटलां वो कोणें कितें आमकां उतरां म्हटल्यां तें धरून रावता तें सारकें? वो देवाच्या उतराचेर नियाळ सारको? देवाच्या उतराचेर. पूण जायते फावटी आमी नियाळ आमचो तो जाला. सकाळीं कोणें कितें म्हटलेलें जाल्यार दीसभर आमी तेजेरूच चिंतना घडयतात
आनी कितले आमी रागान बत्ता वो मोगान बत्ता आमी रागान बत्ता कित्याक तें चिंतून 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 आमी आतां तें एक चिंतप आसलें तेजेर आमी नियाळ करून करून आतां तो आमच्या जिवितान एक किल्लो जाला एक स्ट्रॉंग होल्ड जाला मागीर आमकां आगोड आमकां मागीर सोंपें जाता त्या मनशाक बोगसूंक ना पूण आमी बोगसोणें दिवपाक जाय कोणें कितें म्हटलें आमकां आमी तें घेवन रावपाक जायना कित्याक आतां आमकां एक नेवें जिवीत मेवलां वी आर अ न्यू क्रिएशन इन क्रायस्ट जिजस द ओल्ड हॅज पास्ड अवे वी आर अ न्यू क्रिएशन जेन्ना आमी म्हणटा आमी एक नवी रचना जाल्यार आमी कितें कोत्ता ते कोडण्योय आमच्यो नव्यो रचना भशेन आसपाक जाय न्हय फकत उतर तोंडांतले भायर येयले नवे रचनेचे पूण कोन्यो आमच्यो त्योच आहा जायना न्हू प्रेज गॉड सो भोव गरजेचें जेन्ना आमी म्हणटा वी आर अ न्यू क्रिएशन इन क्रायस्ट जिजस द ओल्ड हॅज पास्ड अवे वी आर अ न्यू क्रिएचर आमी एक नवी रचना हें आमकां दिसती पडटा आमी एक नवी रचना म्हणून आमी भावार्थान सोत मानता न्हू देवाचें उतर कितें सांगता तेका आमी मानून घेता आमच्या जिवितान प्रेज गॉड तेच भाशेन हें देवाचें उतर म्हणटा डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड आमी ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे चलोंक जायना कित्याक आमी ह्या संवसाराचे न्हय आमी देवाच्या राज्याची आमी फकत थोड्याच टायमाक ह्या संवसारान आहा थोड्याच टायमाक आहा जाल्यार आमी ह्या संवसाराची जाली ना आमी देवाच्या राज्याची आमी स्वर्गीच्या राज्याची प्रेज गॉड सो देवाचें उतर कितें सांगता तेंच आमी कोरणेन घालचें पडलें जरी तर देवाचें उतर म्हणटा तुमच्या मनाची नवसणणी कर आमी करपाक जाय आनी ती मनाची नवसणणी कोत्तली जाल्यार पयलो स्टेप कितें देवाचें उतर सांगता तें सोत मानप जेन्ना आमी सोत मानता तेन्ना आमकां भोव सोंपें जाता तें उतर म्हणपाक जे मेरेन आमी सोत मानिना आमकां म्हणोंक जाता दिसता ना जेन्ना आमी भावार्थान सोत मानता जें कितें उतर म्हणटा तेंच घडटलें जेन्ना हांव हें उतर उलयतां सो पयलें कितें सोत मानप आनी सोत मानतकूच आमकां भोव सोंपें जाता देवाचें उतर उलोवपाक आनी जेन्ना आमी हें देवाचें उतर उलयता तेन्ना तेंच उतर आमच्या कानार पडटा प्रेज गॉड आनी तें कानार पडलेलें उतर आमच्या काळजान वस्ती करता दॅट सेम वर्ड गेट्स डिपॉजिटेड इन आ हार्ट हें उतर तर आमच्या काळजान ना जाल्यार आमच्या तोंडानसून कितें भायर सरतलें सगळें संवसाराचें उतर पूण जरी तर आमी हें उतर सोत मानता आनी हें उतर आमी उलयतात आनी हें उतर आमच्या कानार पडटा तेंच उतर आमच्या काळजान वस्ती करता आनी तें वस्ती केलां तें उतर जेन्ना आमच्या जिवितान कितें परिस्थिती येता ओ कितें सिट्युएशन येता तेंच उतर आमच्या तोंडानसून भायर सरतलें प्रेज गॉड थँक्यू जिजस पूण मनाची नवसोडणी करपाक भोव गरजेची कितले फावटी आमी आयकतात न्हू कोण तरी पयले फावटी आयकता हें देवाचें उतर कितले फावटी आयकता आमी पूण आमी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलतात तें उतर सांगता त्या प्रमाणे आमी आमच्या मनाची नवसोडणी केल्या करपाक जाय तें उतर तर आमी सोत मानता जाल्यार तें उतरूच आमच्या तोंडानसून भायर सरतलें तें उतर आमी उलयतलीं कितलीं जाणां देवाचें उतर जें वायट बूक आहा आमचें तें सदां दिसा दिसपोटी वाचतात तो नियाळ करतात प्रेज गॉड जेन्ना आमी ती वायट बुकलेट घेवन बसता जेन्ना एक एक उतर आमच्या तोंडानसून भायर सरता पयलीच वळ कितें आहा तेजेर हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड
सोयतानांक दुयेंसाक पिडेक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. जेन्ना आमी ही वोड म्हणटा हें देवाचें उतर आमी तोंड उकडून म्हणटा तेन्ना आमी तें एक एक उतर आमी कल्पना करपाक जाय. आमच्या मनान आमी चिंतना घडोवपाक जाय की खऱ्यांनीच हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. कितले फावटी आमी आमच्या कुडीन दूख आहा वो कितें आहा तेन्ना आमी म्हणटा पूण आमच्या मोतीन नियाळ जाला तेच्या प्रमाणे नियाळ कोत्ता आमी ना. कितलें गरजेचें जरी तर म्हाका कितें सिम्टम्स आहा म्हाज्या कुडीन दूख आहा आनी हांव म्हणटा हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. जेन्ना तूं मानून घेताय तूं जावन आसाय जेजू क्रिस्ताची कूड खऱ्यांनीच तूं जेजू क्रिस्ताची कूड. जेजू क्रिस्ताक कसलें सिकनस आहलें दुयेंस आहलें तेका दूख आहली ना. जेन्ना तूं मानून घेताय तुका की तूं जावन आसाय जेजू क्रिस्ताची कूड तूं जेजू क्रिस्ताचीच कूड. आनी जें कितें तुज्या कुडीन भितर सरलां तें भायर सरपाकूच जाय. कित्याक आमकां देवान जेन्ना आमकां रोचल्या तेज्या सारकेली रोचल्या आनी ती पदवी आमच्या भितर आहा. देवान आमकां तेज्या सारकी रोचल्या. सो आमकांय तो पावर ती पदवी ती अथॉरिटी दिल्ली आहा. पूण ती आमी वेव्हारान घालता आमी उलयता उतर. भोव गरजेचें केन्ना उतर उलोवप जेन्ना आमी आमकां आमचे भितर पिडा उलयता जेन्ना सिम्टम्स आमच्या कुडीन उलयता तेन्ना हें उतर आमी उलोवपाक भोव गरजेचें. जेन्ना आमी सारकी बरी फीट आहात तेन्ना उतर उलोवंक आमकां कितें आगोड जाता बरे भाशेन आमी वाचता पूण एक आमची तोकलीच फोडटा जाल्यार आमी हें उतर उलयता आमकां दिता सोयतान उलोवंक उतर हें तो एक्चुली कांय करिना पूण आमच्या मनानूच सगळी चिंतना घुंवता म्हाका जायना म्हाका वाजूंक जावचें ना. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना आमी भावार्थान सोत मानता हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड हांव खऱ्यांनीच जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी तें उतर म्हणटा आसतना आमी जेजूचें नियाळ करपाक जाय. जेजून सगळी दूख सगळी पिडा आपल्याचेर घेतल्या. केन्ना घेतल्या 2023 वर्सां पयलीं. आतां घेतलो वो घेतल्या ऑलरेडी घेतल्या. पूण आमचें काम कितें फकत तेजेर नियाळ करपाक आनी तें उतर उलोवपाक. तेका लागून सुमूर्तीचें पुस्तक तुमच्या ओठांचेर आसूं नी. केन्ना दीस आनी रात वो केन्ना तुमी सारकी भलायकेन बरी आहा पळय तेन्ना वो दीस आनी रात म्हटल्यार सदां काल. प्रेज गॉड. पूण आमकां जेन्ना कितें त्रास जायना आमी बरी आसता तेन्ना आमकां सोंपें न्हू हें उतर उलोवपाक. पूण खऱ्यांनीच आमच्या कुडीन कितें भोगता आमकां कितें सिम्टम्स आमचे कडेन उलोवंक लागता ही दुयेंस पिडा आमचे कडेन उलोवंक लागता आमीय तेजे कडेन उलोवंक लागता तेन्ना आमी तेजे कडेन उलोवपाक जाय आमी. पूण आमी उगीच रावता आनी कितें करता तें उलयता तें फकत आयकोन घेता. आमी उलोवपाक जाय देवाचें उतर. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा दीस आनी रात. सो तुकाय खबर ना तुज्या आंगान तुज्या कुडीन केन्ना दूख येतली. सो दीस आनी रात उलोवप गरजेचें. प्रेज गॉड. आनी नियाळ करप भोव गरजेचें. इवन तुमी ती वायट बुकलेट वाचता जाल्यार तेजे उतर तुमच्या तोंडानसून कितें भायर सरता तेजेर नियाळ करात. जेन्ना आमी नियाळ कोत्तेली जें कितें पोन्नें आहा आमच्या मनान तेजो नाश जातलो. कित्याक तूं कितें कोत्ताय तूं सोत उलयताय आनी तूं आतां ती रिप्लेस कोत्ताय. कितें रिप्लेस कोत्ताय देवाचें उतर. आदलें जी कितें तुजी चिंतना आसली ती तूं सोडून दिताय आनी तूं नवें उतर जेजूचें उतर उलोवंक लागताय. आनी जेन्ना आमी तें उतर सोत मानून तें उलयता तें उतर कितें म्हणटा तेंच आमच्या जिवितान घडटलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो भोव गरजेचें नियाळ करप. आनी नियाळ कोत्तेली जाल्यार आमी मनाची नवसोडणी करिनासतना आमी देवाच्या उतराचें नियाळ करूं येता जाता. प्रेज गॉड.
थँक्यू जिजस. ताका लागून देवाचें उतर सांगता तेंच आमी कोत्ता तेन्नाच आमकां कितें म्हणटा आमची कामां शार्ती पावतलीं आनी आमकां यश मेळटलें. देवान कितें करूंक जाय आसलें तें सगळें करून दवरलां तेज्या पुता उद्देशी. आमचें काम फकत आतां जेजून कितें केलां तें सोत मानपाक, तें सोत मानपाक, तेजेर नियाळ करपाक, तेजेर आमची चिंतना घडोवपाक. न्हय कितें आमकां दिसती पडटा तें दिसा दिसपटी. आमची चूक खंय जाता? आमी जाणा देवाचें उतर कशें काम करता, आमकां खबर आहा देवाची सिस्टम कशी काम करता, पूण तरी पूण आमी वेव्हारान घालिना. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी वेव्हारान घालना तें उतर. देवाचें उतर कितें सांगता तेच्या प्रमाणे आमी चलनात, पूण आमी संवसाराच्या चाली प्रमाणे चलता. पूण हिंगासर आमकां कितें म्हणटा? डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड. ह्या संवसाराच्या चाली प्रमाणे तुमी चलो नाकात म्हणटा. सो आतां कितें करपाचें? चलो नाका म्हणटा जाल्यार आमी चलोंक जाय? आमी संवसाराचे हुस्के खोती दवरपाक जाय? ना, आमी देवाच्या उतराचेरूच नियाळ करूंक जाय. देवाचें उतर कितें सांगता तेजेरूच आमची चिंतना घडोवंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी तर आमी आमच्या जिविताची बोलदवणी पळयतली जाल्यार मनाची नवसळणी भोव गरजेची. आनी ती मनाची नवसळणी जातली जाल्यार देवाच्या उतरानूच जाता. आनी कितेंच ना आमच्या मनाची नवसळणी जातली म्हणून. फकत देवाचें उतर. जी आमचें आदलें कितें आसलें तें आमी काडून सायडीक दवरूंक जाय आनी देवाचें उतरूच उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. कितलीं जाणां तुमी म्हणटात तुमचे पिडेन तुमकां जेन्ना दूख येता, कुडीन तुमच्या सिम्पटम्स तुमच्या कडेन उलोवंक लागता तेन्ना कितलीं जाणां म्हणटा एवरी ऑर्गन एवरी टिश्यू ऑफ माय बॉडी इज फंक्शनींग द वे यू क्रिएटेड लॉर्ड. हेंय हा न्हू वायट धव्या पुस्तकाचेर हा न्हू, वायट बुकाचेर हा न्हू. कितलीं जाणां आमी म्हणटा? आमी म्हणपाक जाय. एनीथिंग. प्रेज गॉड. जस्ट अ एग्जाम्पल. दीस वर्ड ऑल्सो इज देर. बट हाव मेनी ऑफ अस आमी कितलीं जाणां हें उतर उलयतात? देवाचें उतर उलोवंक नियाळ करप भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो देवाचें उतर सांगता तितलेंच करपाक जाय आमी. बट बी ट्रान्सफॉर्म बाय द रिन्यूवल ऑफ युअर मायंड दॅट बाय टेस्टिंग यू मे डिसर्न वॉट इज द विल ऑफ गॉड. विल म्हटल्यार कितें? खोशी. देवाची खोशी. सो देवाचें उतर म्हळ्यार देवाची खोशी. सारकें? पूण देवाचे खोशे प्रमाणे आमी आमचें जिवीत चलता? देवाची विल आमकां कितें सांगता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत चलता? ओ संवसाराचे चाली प्रमाणे? पूण हिंगासर तर म्हणटा देवाचें उतर तुमी संवसाराच्या चाली प्रमाणे चलो नाकात. डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड बट बी ट्रान्सफॉर्म्ड. एक नवी रचना जायात. बोलदवणी करात तुमच्या जिविताची. आनी ती बोलदवणी कोत्तली जाल्यार देवाच्या उतराची भोव गरज. दीस आनी रात आमी ह्या उतराचेर नियाळ करपाक जाय. जायते फावटी आमच्या जिवितान खूब एरियाज आहा. एक एरिया आसता आमच्या जिवितान थी आमकां देवाचें उतर आमकां नियाळ करपाकूच जायना. जायते वाठार आहा न्हू आमच्या जिविताचे. एका वाठारान आमकां खूब आगोड जाता. पूण आमची चिंतना जावपाक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. तेन्नाच सोंपें जातलें ते वाठारान जी आमकां कोश त्रास येता देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक तें आमकां भोव सोंपें जातलें.
केन्ना सोंपें जातलें? दीस रात आमी नियाळ कोत्ता पळय तेन्ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो ह्या देवाचें उतर सांगता त्या प्रमाणे कोत्तेली जाल्यार आमकां पयले सुवातेर कितें जाय? ना, कितें जाय आमकां पयले सुवातेर? आमकां तर देवाचें उतर दीस आनी रात नियाळ करूंक जाय जाल्यार टायम जाय न्हू. टायम नाका? जाय. हें न्हू की तुमची घरचीं कामां कितें आहा ती सोडून फकत दीस रात. इवन तुमचें काम कोत्ता तेन्ना तुमी उतर आयको येता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. देवाचें उतर म्हणटा तुमी फकत देवाचें उतर आयकोंक न्हू, कोरणेनूय घालूंक जाय. खबर आहा तुमकां? देवाचें उतर म्हणटा जेम्स 1:22 or 23. थँक यू जीसस. आमकां दिसता जायते पावटी कितें फकत आयकल्यार पुरो न्हू. कितल्या जाणांक दिसता हें आयकल्यार पुरो? कितें म्हणटा हिंगासर? पयलें कितें म्हणटा? फॉर इफ एनी वन इज अ हियरर ऑफ द वर्ड एंड नॉट अ डुअरर, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. सो कितें गरजेचें? आयकोपाकूच गरजेचें? आमी जेन्ना आरशान पळयता तेन्ना आमी आमचें तोंड पळयता? आरशान आमी आमचें तोंड पळयता? तोंड दिसता आमकां आरशान? ओ रिफ्लेक्शन? आमचें तोंड दिसता आमकां आरशान? रिफ्लेक्शन न्हू. सो हिंगासर कितें म्हणटा? ही इज लायक अ मॅन हू लुक्स इंटेंटली एट हीज नॅचरल फेस इन अ मिरर. सो कितें गरजेचें? देवाचें उतर आयकोपाकूच गरजेचें ओ कोरणेनूय घालप गरजेचें? कोरणेनूय घालप गरजेचें. सो देवाचें उतर आमकां जें कितें सांगता तेजे प्रमाणे आमी चलता म्हणल्यार आमी तें उतर आमचें कोरणेन घालता. वी आर डुईंग द विल ऑफ गॉड. आमी देवाचे खोशे प्रमाणे तें उतर वेव्हारान घालता. देव कितें सांगता त्या प्रमाणे जेन्ना आमची कोरणी जाता म्हणजे आमी तें उतर वी आर डुईंग द विल ऑफ गॉड. आमी देवाची खुशालकाय करता. देवाची खुशालकाय करप म्हणजे देवाचें उतर सांगता तें करप. देवाचें उतर आतां आमकां सांगता दीस आनी रात. आमी दीस आनी रात नियाळ कोत्ता म्हळ्यार आमी देवाची खोशी कोत्ता? दीस आनी रात आमी करिना म्हळ्यार आमी देवाची खोशी कोत्ता, देवाची विल आमी कोत्ता? ना. पूण देवाचें उतर म्हणटा दीस आनी रात तूं नियाळ कोत्ताय तेन्ना तुजी कामां शार्ती पावतलीं आनी तुका यश मेळटलें. सो आमकां तर आमची कामां शार्ती पावल्लीं जाय आनी आमकां यश मेवल्लें जाय जाल्यार कितें गरजेचें? दीस आनी रात नियाळ करपाक. आनी दीस आनी रात तर आमी नियाळ कोत्तलीं जाल्यार आमच्या मनाची नवसणी जावपाक जाय. आमचें जें कितें आदलें चिंतप आहा तें आमी सोडून दिवपाक जाय. तें हेंच बेश्टें सोडूंक जायना आमच्या एबिलिटीचेर. तेका उतर जाय, जिवें उतर जाय, देवाचें उतर जाय. तें उतर आमी पयलें सोत मानूंक जाय कितें सांगता पळय तें आनी आमी तें उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता. सो आयसून कितलीं जाणां देवाच्या उतराचेरूच नियाळ कोत्तलीं दीस आनी रात? आमकांच तितून फायदो आहा कित्याक आमची कामां शार्ती पावतलीं म्हणटा आनी आमकां यश मेळटलें. देर वील बी सक्सेस. पूण इतलो टायम आमकां कितें दिसतालें? कितल्या जाणांक दिसता हिंगासर देव आमची कामां शार्ती पावयतलो? कोणाक तरी दिसता?
पयले दिसताले आजून कोणाक दिसता देव कोत्तलो ओ देवान करून दवरला सो आमचें काम कितें नियाळ करप देवाचे उतरां प्रमाणे नियाळ करप तेन्नाच आमची कामां शार्ती पावतली आनी आमकां यश मेळटलें पूण तेज्या पयलें कितें म्हणटा तेज्या पयलीं हें सुमूर्तीचें पुस्तक तुमच्या ओठांचेर आसूं नी हें पुस्तक तर तुमच्या ओठाचेर ना जाल्यार तुमची कामां शार्ती पावतली तुमकां यश मेळटलें ना सो हें उतरूच आमच्या तोंडांसून भायर सरपाक जाय कसल्याय परिस्थितीन कसल्याय सिट्युएशनान इवन दोतोर जेन्ना आमकां रिपोर्ट दिता तेन्ना तो दोतोराचो रिपोर्ट करेक्ट पूण आमकांय रिपोर्ट आहा न्हू देवा कडसून खंयचो रिपोर्ट 1 Peter 2:24 बट आर वी रियली बिलिव्हिंग इन दॅट इन टायम्स ऑफ ट्रबल इन टायम्स ऑफ सिकनेस आर वी रियली बिलिव्हिंग आमी खऱ्यांनीच तें उतर मानून घेता की जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या म्हणून प्रेज गॉड जोरी तर आमी मानून घेता जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या म्हणल्यार आमचो नियाळ केजेर हा दोतोरान सांगला तेजेर ना पूण देव जेजून कितें खुरसार केला पळय तेजेर हा जेजून कितें खुरसार केला तो जेजूचो मोग आमचे थंय जोण एकल्या थंय प्रेज गॉड थँक यू जीसस तेका लागून म्हणटा न्हू रोमन्स 5:5 कितें म्हणटा देवाचो मोग आमच्या काळजान वतयल्लो हा कोणा उद्देशी वतयल्लो हा पवित्र आत्म्या उद्देशी सारकें न्हू खबर आहा तुमकां मोग आमचे भितर वतयल्लो आहा म्हणून तुमकां खबर आहा जेजू जावन आसा मोग आनी तोच मोग आमच्याय भितर वस्ती करता आमच्या काळजान वतयल्लो आहा म्हणटा तो मोग हिंगसर कितें म्हणटा एंड होप डज नॉट पुट अस टू शेम बोरवासो आमकां लोजयेन घालिना बिकॉज गॉड्स लव हॅज बीन पोर्ड इन टू आवर हार्ट्स देवाचो मोग खंय वतयल्लो आहा आमच्या काळजान वतयल्लो आहा थ्रू द होली स्पिरीट हू हॅज बीन गिवन टू अस आनी कोणा उद्देशी वतयल्लो आहा पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां दिसती पडटा तो मोग वतयल्लो आहा तो पूण आमी कशी म्हणटा तो मोग वतयल्लो आहा तर कितें एविडन्स आहा आमच्या कडेन उतरां वरवीं पूण हो मोग तर वतयल्लो आहा जाल्यार तो मोग आमी दुसऱ्यांक दितात काय ह्या मोगा उद्देशी आमी चलता जेन्ना आमकां कोण कितें रागान म्हणटा तेन्ना आमचो नियाळ केजेर जाल्लो आहा त्या मनशान कितें म्हटलेलें पळय तेजेर वो आमच्या तोंडांसून मोग भायर सरता प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो आमचो नियाळ जावपाक जाय जेजून कितें खुरसार केला पळय तेजेर जेजू जावन आसा मोग आनी तोच मोग म्हणटा आमच्याय काळजान वतयल्लो आहा आमकां कोणें कितें म्हटलें फकाणांनी जाल्यार आमी उगी रावता आमी मोग दिता वो आमी आनीक 4-5 सांगतात प्रेज गॉड हांसतातशी तुमी सांगिना दिसता न्हू 4-5 जेजूचो मोगूच दिता न्हू तुमी हांसता तेजेर कळटा म्हाका तुमी मोग दिता म्हणून आमी उगी रावता कोणें आमकां कितें म्हटल्यार आतां काम ना गरज आमकां कोणें कितें म्हटलें म्हाजें कितें मिस्टेकूच ना आमी उगी रावता आमी मोग दिता कित्याक दिना आमी मोग वतयल्लो आहा न्हू आमच्या काळजान कितें आडायता आमकां हो मोग दिवपाक आमकां खबर ना वतयल्लो आहा म्हणून एक म्हणल्यार आमकां खबर आसना म्हणून आमकां खबर ना म्हणून आमी दिवंक शकना पूण आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की हो मोग आमच्या काळजान वतयल्लो आहा तोरी आमकां कितें आडायता हो मोग दिवपा खातीर राग प्रेज गॉड जेजू कडसून येता राग मागीर राग किजोसून येता सैतानाचो राग देवा कडसून येयना देव जावन आसा मोग प्रेज गॉड
आनी वतोयल्लो हा म्हणटा. कितलो तो आमकां सांगता? म्हळ्यार आतां आमी कोणाक तो मोग दिलो जाल्यार तो मोग काबार जातलो ना. वतोयल्लो हा म्हणटा. तो मोग व्हांवत आहा आमच्या काळजान. पूण तो आमी दुसऱ्यांक दिना म्हणून आमी तेजें फळ पळयना. कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा? गिव एंड इट शॅल बी गिवन टू यू म्हणटा न्हू. खंयचें उतर म्हणटा? ल्यूक 6:38. कितें म्हणटा? गिव एंड इट शॅल बी गिवन टू यू. तें कितेंय जायना, आमी दिवपाक जाय. मोग दिवप आमकां राग दी म्हणोंक ना. पूण आमी राग कित्याक दिता? कित्याक आमी आमचेर कितें म्हणटा तें आमच्या एबिलिटीचेर आमी कोत्ता तें सगळें. आमकां कोणें कितें म्हटलें जाल्यार आमी मोग दिता वो राग दिता? प्रेज गॉड. आमी तो राग दिलो जाल्यार आमकां कितें मेवतलें? रागूच मेवतलो. तुमकां कितले हाडांक जाय राग? वॉट यू गिव इट शॅल बी गिवन टू यू, रायट? इफ यू गिव एंगर, तुमी तो राग दिलो जाल्यार तुमकां कितें मेवतलें परतून? एंगर. आय एम आस्किंग, कितल्या जाणांक तुमकां राग जाय? नाका जाल्यार तुमी मोग दिवपाक जाय न्हू. जितले मेरेन तुमी मोग दिता तुमकांय मोग मेवतलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आमी तो राग दिलो जाल्यार आमकां रागूच मेवतलो. आमी तर कुन्नाटकाय केली, आमी कितें म्हणटा तें कोणाचो राग दामून धरून रावली जाल्यार आमकां तो रागूच मेवतलो परतून. आमी जितलें दिता तितलें आमकां परतून मेवता. आनी कशें मेवता? हाव इट इज गिवन? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कॅन वी गो टू लूक 6:38? थँक यू जीसस. कितें म्हणटा? टेक म्हणटा ओ गिव म्हणटा? गिव म्हणटा. आमी दिता? वॉट वी टेक? एंगर? एनीथींग. आमकां बरें दिसता न्हू घेवपाक, पूण हिंगासर कितें म्हणटा? दी म्हणटा. आमी जो मेरेन दिना आमकां आनीक मेवना. तें कितेंय जायना, तो मोग जायना, तें बोगसोणें जायना, आमी दिवपाक जाय. आमकां तर बोगसोणें जाय जाल्यार आमी बोगसोणें दिवपाक जाय. आमकां तर मोग जाय, आमी मोग दिवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. गिव एंड इट वील बी गिवन टू यू. गुड मेजर, चिकार मापान म्हणटा. प्रेस डावन, दामून चेपून, शेकन टुगेदर, रनिंग ओवर, वील बी पुट इन टू युअर लॅप. तुज्या वोटयेन घालतले म्हणटा. केन्ना? तूं घेता तेन्ना वो दिता तेन्ना? दिता तेन्ना. सो कितें गरजेचें? दिवप. आमी दिता. आमच्या काळजान मोग वतयल्लोच आहा तो आमकां कितलें आगोड जाता दिवपाक न्हू. पयले स्वतेर आमी सुरवात करूंक जाय वो मोग दिवपाक दुसऱ्या खातीर. जितलो आमी तो मोग वतयल्लो आहा तितलो आमी दिता तितलो आमकां परतून तितलो मोग आनीक व्हांवता आमच्या भितर. आमच्या काळजान एक जोर व्हांवता मोगाची. जेजूच्या मोगाची जोर व्हांवता आमच्या काळजान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. फॉर विथ द मेजर यू यूज इट वील बी मेजर्ड बॅक टू यू. तूं ज्या मापान दिताय त्या मापान तुका परत मेवतलें. जोरी तर तूं दिनाय आनी तूं घेताय जाल्यार तुका त्या मापान मेवतलें ना. सो दिवप भोव गरजेचें. देवाचो मोग दिवप, देवाचें उतर दिवप. जितलें आमी देवाचें उतर आमकां मेवता तितलें आमी दुसऱ्यांक दिता. आमी आनीक आनीक देवाचें उतरान वाडटात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ह्या स्क्रिप्चरासून म्हाका उगडास येता. जेन्ना हांव इस्कॉलान कामाक आसलेली म्हाका जायते फावटी न्हू भुरग्यांचे गोल्ड
म्हळ्यार इयरिंग चेन अशें खूब फावटी मेवतालें आनी हांव तें व्हरोन कोणाक दितालीं ऑफिसान दितालीं प्रेज गॉड आतां हे स्क्रिप्चर घेतलो तेन्ना म्हाका उगडास येयलो आतां 4 दीस पयलीं म्हज्या जिवितान अशी घडणी घडली की म्हाजें पर्स शेणलें आनी म्हाका खबर ना पयले सुवातेर तें पर्स शेणलां म्हणून हांव एका शॉपार गेलेली थंय हांवें कितें घेतलें आनी सदांच हांव फोन पे करता जीपे करता त्या दिसा म्हजे कडेन कॅश आसली म्हणून हांवें पर्स उकडलें आनी कॅश दिली तितलेच पयशे आसले म्हजेशी दिले आनी हांव तें पर्स पळय बॅगान घालताली तें बॅगा भायर पडलें शोल्डर बॅग आसता न्हू धाकटें तितून म्हाजें आनीक एक पर्स आहा तें पडलें म्हाका खबर ना तें जालें सगलें हांव घरा पावली म्हाका 8 सुमार फोन येता कोणाचो फोन येता म्हाज्या मामीचो आनी ती म्हाका सांगता तुका कोण तरी एक भुरगो सोदूंक येयला तो म्हणटा तुजें पर्स शेणलां आतां म्हाज्या मनान कितें चिंतना येता आतां कितें कितें घडटा न्हू स्कॅम आनी कितें 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 घडटा हांव तिका सांगपाक तूं कोणाक एंटरटेन करिना काय म्हाजें कांय शेणोंक ना पूण ती म्हाका सांगता हांव हें म्हणच्या पयलीं ती म्हाका कितें सांगता तो तुजें लायसन्स घेवन येयला आतां लायसन्स खंय आसलें म्हाज्या पर्सीन आसलें सो आतां म्हाका कळलें की म्हाजें पर्स शेणलां म्हाका आतां मातशें डावट पडलो आतां डावट पडलो तेन्ना हांव कितें करता वयता आनी म्हाजें बॅग चॅक करता बॅग चॅक केल्यार म्हाजें पर्स ना सो हांव मामीक विचारता तेका विचार पर्स खंय पडला सो तो सांगता एका शॉपार पडलेलें आनी तो भुरगो पळय शॉपार काम करता तेणें काडून पात्रांवाक दिलां आनी तेंच्यांनी उकडून बी पळयलां पर्सान म्हाजें कॅश आसलें 10,000 आनी जेन्ना म्हाका मामीन सांगलें तुजें कॅश आहा म्हाका सट करून उगडास येयलो म्हाजें भांगारूय आसलें पूण आतांच्या काळार पर्स शेणल्यार मेवता ना पूण हांव कितें उलयतां दिसभर देवाच्या फावरान भरलेली सो देवाचो फावोर हांवें त्या घडणेन पयलो आनी हांवें मामीक सांगलें तें लायसन्स तोहेंच दवर हांव येता आतां रातचीं 8 जाल्यान तें शॉप 8:30 बंद आतां म्हाज्या हजबंडाक फोन केलो हांवें म्हणलें मातसो घरा यो तो भायर सरलेलो तो येयलो तो मालो कितें जालां हांवें हें जालां म्हणून तो मालो सोमतें म्हाका मालो प्रेजेंटांक्स कर स्टार्ट कर प्रेजेंटांक पूण म्हाका एक घडी पासून चिंतप येवंक ना आतां हें मेवतलें काय वो मेवचें ना काय कित्याक इतलें पडोन म्हाका खबर नासतना तो मनीस घरा पावता देव एक आंच बडव्याक धाडटा सांगपाक की हें लायसन्स हेजें आनी तेजें पर्स सांडलां म्हणून इतलें तर म्हाका आतां खात्री आहा तो मनीस येयला आनी म्हाका दुबाव येवंक जाता ना सो हांवें कितें करता हांव वयतां तो पात्रांव आहा त्या शॉपाचेर तेका सांगता तें पर्स म्हाजें आनी तेणें सगलें पळयलां भितर एक म्हाका चलान पडलेलो एक 1 month बॅक रॉंग पार्किंग केल्लें म्हणून तो पासून तेणें पळयलां पूण तेका आतां म्हाजे कडेन कशेंय करून पावोवपाक जाय न्हू सो तेज्या मतीन आतां कितें येयलें तो गाडयेचो नंबर पळय आसता चलनाचेर तो RTO एक एप आहा तेचेर तो नंबर घातलो जाल्यार त्या मनशाचे सगल्यो डिटेल्स येता फोन नंबर बी सगळें येता सो तें आतां तो करपाक सोदतालो पूण त्या शॉपार म्हाजो वाड्यांतलोच भुरगो पावता सो तो तेका विचारता हेका वोकोता लायसन्स दाखोवन तो म्हणटा वो हेका वोकोता हांव तो हें करून तें लायसन्स घरा पावलें सो आतां इतलें लायसन्स घरा पावलां जाल्यार म्हाका आनीक हुस्को खोती आसपाक जाय जें कितें सांडलां तें मेवचें ना म्हणून जेजू कारगा म्हाजें सगलें तोहेंच आसलेलें इवन ते पात्रांक हांव सांगता म्हाजें भांगार आसलें म्हणून तो म्हणटा भांगार आसलें चॅक कर मॅडम आं कित्याक आपणें कांय पळोवंक ना पळय पळय सारकें आहा जाल्यार हांवें सगलें सारकें आहा म्हाका कशें कळलें सगलें सारकें आहा म्हणून कित्याक तें भांगार एनवलपाक आसलें रॅप केल्लें प्रेज गॉड हितून आतां कितें आमकां कळोन येता
जेन्ना आमी उलयता की आमी देवाच्या फावरान भरलेली, आमी देवाचो फावर पळोवपाकूच जाय. हांव दिसभर म्हणटा देवाच्या फावरान भरलेली. जायते फावटी हें उतर जें आमी उलयता न्हू तें आमकां रोखडेंच आमकां सोत मानपाक जायना. पूण जेन्ना आमी हें उतर वेव्हारान घालीत रावता, आतां हें कितें घडलां हें घडणे उद्देशी हितून देवाचो फावोर हो मनशाचो फावोर? देवाचो फावोर. Praise God. And this scripture now, when I was, when the Holy Spirit was teaching, give and it shall be given, something came to my mind. What we were teaching, what we were learning, give and it shall be given to you, right? So in school, when I was working, हांव जेन्ना स्कॉलान कामाक आहली, तेन्ना म्हाकाय जायते फावटी भुरग्यांचे भांगर मेवताले. ते दिताली. सो म्हाका आतां उगडासाक येयलें, जें कितें दिता तें तुका परतून मेवता. सो म्हाजेंय भांगर म्हाका मेवलें. See, what seed you sow, the same harvest you will get. आतां त्या टायमार तो तें भांगर हांवें म्हाका धरलेलें. जाल्यार हें म्हाजें भांगर आयज म्हाका मेवता आसलें? ना. कित्याक what you sow is what you are going to reap. तूं कितें किल्लोत घालताय, तेजेंच तुका फळ मेवतलें. तेका लागून give and it shall be given to you. तूं कितें दिताय तें तुका परतून मेवता. आनी कहें मेवता? दामून चेपून वतो सोर तुज्या वटयेन घालता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तेका लागून सुरवातेक हांव जायते फावटी विसरता. मी खंय आहान, कसलीं उतरां उलयता, भोव गरजेचें. आमच्या तोंडार, आमच्या ओंठांचेर फकत हें सुमूर्तीचें पुस्तक आसपाक जाय. केन्ना आतां कितें आमकां आमी सकाळचीं उठ्ठा आनी आमकां कितें आयकोंक येता, कितें वायट एक न्यूज आयकोंक येता, त्याय टायमार कितें आसपाक जाय आमच्या तोंडार, ओंठांचेर? सुमूर्तीचें पुस्तक. वो आमी ती फट जी येयल्या ती सोत मानता. त्या न्यूजान आमी घुल जायना, कितें आमकां आयकोंक येयलां आतां वायट कितें आयकोंक येयलां, आमी तेजेरूच नियाळ करिना? कोत्ता. पूण देवाचें उतर म्हणटा तुमचो नियाळ जावं न्ही म्हाज्या उतराचेर. कहो जावं न्ही दीस आनी रात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो हें उतर जें आमी उलयता तेंच आमच्या जिवितान घडटलें. तेका लागून हें जिवें उतर आहा तें आमी उलोवपाक जाय दिसा दिसपोटी. आमकां कितें दिसती पडटा तें न्हय, पूण आमकां कितें पळोवंक जाय पळय तें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता? कोणाक कितें क्वेश्चन आहा विचारपाक? कितें प्रश्न आहा? आहा कितें प्रश्न? प्रेज गॉड. सो आमचो नियाळ केजेर जावं न्ही? देवाच्या उतराचेर. न्हय आमकां कितें दिसती पडटा, कितें आमकां आयकोंक येता तेजेर, वो कितें आमकां दोतोर रिपोर्ट दिता तेजेर, पूण देवाचें उतर कितें सांगता पळय तेजेर आमचो जावं न्ही नियाळ. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कोणाक ना प्रश्न? ओके. सो आमी हिंगासर स्टॉप करया. थँक यू जीसस. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for making this teaching very simple, easy to understand. Thank you, Lord, for your Son, Jesus, who's come to give us life and life in all fullness. We don't lack in any area of our life, Lord. Thank you, Lord, for this word is true. This word is quick, living, active. It is sharper than any two-edged sword. It destroys every yoke of the evil one. Thank you, Lord,
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We make this prayer in the mighty and powerful and glorious name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.